फ्युचर हांव मुख्यमंत्र्याकडे हो विषय मांडटलो आणि पंचायतीन हे लक्ष घालून म्हणजे पंचायतीन लक्ष घालून स्पोर्ट डिपार्टमेंटाकडे वचून हे मेंटेनन्स आसा हे स्पोर्ट्सान करप या पंचायतीन करप। हांगा कॉम्प्लेक्साक थोडी शॉपाय आसा 8-9 शॉपां आसा ती सुद्दां रेंटेड दिवन ह्या मेंटेनन्साचे पैसे येता। पूण हेका खुबशे काम आसा। हांगसर ग्रास घालपा जाय, स्प्रिंकलर घालपा जाय, जे कंपाउंड आसा तेजे वयर बॉल जो भायर वचपा जायना कित्याक ग्राउंड मातसो बारीक आसा ते काम आसा ते पंचायत म्हाका ते सरपंच आज आसुल्ले हांगसर आनी सरपंचान मनार घेतलेले आसा आनी सरपंच हे काम आमदारा मार्फत गव्हर्मेंटा मार्फत इतल्या बेगीन करून घेतले। पंचायतीचे हालचाल म्हळ्यार सद्या हो ग्राउंड आसता एसएजी अंडर आसा आनी एसएजी म्हणल्यार आमची पंचायती पडटा ती आमची जबाबदारी आसा आनी प्रत्येक टुर्नामेंटा आमी कांय प्लेयर्साचे आयकून घेतले आसा बॉल भायर पावता ती मेन तेंची सगळे बॉल भायर पावप आनी टुर्नामेंट यूज जावप हें आमकांय खबर आनी तेचेर आमी फायल पुटअप केल्ल्यान ती बेगीन जातली। वॉर्ड मेंबर आसा आमचे मेंबर आहा आनी सगळ्यांची हितूंतल्यान आमची जबाबदारी आसा आनी एकमुखार ते जावची ना अशी आमची खात्री आसा। एक सांग हो ग्राउंड आसा तो पंचायती पडटा काय आनी कोणा पडटा? ग्राउंड जो आसा तो ऑलरेडी एसएजी अंडर आसा आनी तेची देखभाल आसा ती कॉम्प्लेक्स घेता आनी कॉम्प्लेक्सा अंडर सगळी फायल पुटअप जाता। एक लेवलिंगाचो एक प्रश्न जातलो आसा ग्राउंड लेवलिंग ते आमी फायल पुटअप करूं शकता पूण ते एसएजी अंडर आसा तेंचेय आमकां हेल्प जाय पडटा कित्याक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जी आसा तेणी फायल पुटअप करून मुखार व्हरपाचें आसा आनी गव्हर्मेंटाचो हेल्प आमकां जाय पडटा आमी तें करून आमी मुखार करतले। प्रोग्रेस म्हणल्यार आमी ऑलरेडी आमचे टेंडर ह्या म्हयन्या भितर येतलो। ते मेजर प्रॉब्लेम हांगा पळयत जाल्यार बॉल जे आसा पळय ते भायर वयतात आनी लोकांच्या घरार पडटा तशेंच ते सायडीन एक नाला आसा तितून बॉल पडटा सो ते लक्षांत घेवन आमच्या सरपंचान आमच्या फूल पंचायतीन ते फुडाकार घेवन आतां ऑलमोस्ट फायल रेडी जाले। टेंडर ह्याच म्हयन्यान जातलो आनी ते फेन्सिंगाचें काम आमी करतले सो दॅट ते बॉल लोकांच्या घरार वयचे न्ही। आनी तशेंच आतां एक नवो पॉयंट येयला की थंय एंट्री करची म्हणून ते हांव सरपंचाक रिक्वेस्ट करता जशें सरकाराक तिणें मांडचें की थंय एंट्री पॉयंट्स दवरचे म्हणजे भायर वचून बॉल ते हाडपाक कित्याक फेन्सिंग केलें म्हणून जायना। आमी एक 4 मिटरां वाडयतले पूण ताज्या वयल्यानूय बॉल वयतले कित्याक बाउन्सान सो ते हाडपाक लागून एक 2-3 एंट्री पॉयंट आमी दवरतले ग्राउंडार। इतलेंच आमी घेतला सद्या तरी।